नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मोगाचे उपकार। सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि अदिती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक मेळ्ळो व्हड प्रतिसाद। सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे जाल्ले वांटेकार। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन केल्लो एकल्याक अटक। 5 जाणांक 21.5 लाखांची घाल्ली टोपी। 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची फर्मायली ख्यास्त। मंत्री बाबूश मोन्सेरातानूय धरली विरोधकांची लायन। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपल्ल्यांची जावची स्वतंत्र चौकशी। पैसे दिवपी आणि घेवपी तितलेच जबाबदार, बाबूश उलयलो। शुक्रारा राती रुमडामळ दवरलीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी केलो जीवघेणा हल्लो। हल्ल्यात वळवयकार जखमी। हॉस्पिटलांत उपचार सुरू। मडगांव पुलीस करतात तपास। त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव व्हडा दबाशान मनयलो। बोटींग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी काढलो घोस्त। 24 बोटी सर्तीत जाल्ले वांटेकार। आणि चंदीगड शेल्डे बिबट्यान केलो एका पाळीव माजराचेर हल्लो। थळाव्यामदी भिरांतेचे वातावरण। राना खात्यान घेवची दखल। थळाव्यांची मागणी। आता खबर विस्तारान। शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक व्हडा उमेदीन प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या। नोकरेचे हांयस दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घाल्ल्याच्या आरोपावेल्यान माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केली। अटक केल्ल्या माणिकराव राणे हाका न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। वन माळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या। हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली। अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यातल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा। दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या, अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या। जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन। केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो। ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराची इन्फॉर्मेशन जाय ह्या खातीर येयल्लो तो। त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जो गव्हर्मेंट जॉब वळखीने आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो। तो कोणाच्या वळखीन लायतलो कितें तेणें म्हाका काय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामाक बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें। म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे एक शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले। आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी
तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी तेंचे विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका जर भाभी जॉब दिवंक ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले हें ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पैसे दिवंक ना आनी पयशे दिवंक ना 2 वर्सां जालीं आतां तेणें पयशे दिवंक ना. तो आमचे दिसाक दिन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो 70 तालुक्यातल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत म्हाळुंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हाळुंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपल्ल्यांची स्वतंत्र चौकशी जावची अशें मंत्री बाबुशाचें म्हणणें. सरकारी नोकरे खातीर पयशे दिवप्यांचेर आनी घेवप्यांचेर लेगीत गुन्यांव नोंद जावपाक जाय म्हणत मंत्री बाबुशान आपली भुमिका स्पश्ट केली. गोंयांत फाटल्या सुमार म्हयनोभरा सावन कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. दर दिसा नव्या व्यक्तींक अटक जायत आसा. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 18 जाणांक अटक केल्या. हे कॅश फॉर जॉब प्रकरण इतले फुडें पावला की काँग्रेसीन चौकशी खातीर सोमार मेरेन SIT स्थापन करची म्हूण सरकाराक अल्टिमेटम दिला. आतां भाजप सरकारांतलो मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. मंत्री बाबूश म्हणटा कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची स्वतंत्र चौकशी जावची. तशेंच सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे दिवप्यांचेर आनी घेवप्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. तशेंच कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशीं एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हायरल ऑडियो विशीं सखोल चौकशी करपाची मागणी प्रदेशाध्यक्षा कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ल्याचे बाबुशान सांगले. कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे ह्या दिसांनी गोंयभर गाजता आनीक विरोधक हे प्रकरण आसा तेजेर सरकाराक प्रश्नाचेर प्रश्न विचारीत आसात. आनीक ह्या सगळे बोवाळान खुबशे ऑडियो आउट जातात. खुबशे अशे जे एक्युज्ड आसात तेंची नांवां भायर सरतात आनी तितून भितर एक 2 दीस पयलीं एक ऑडियो आउट जाल्लो. खुबसो सोशल मिडियाचेर हो ऑडियो व्हायरल जाल्लो. तो म्हणजे अशें म्हणटात की तो ऑडियो एक एक्टिविस्टान म्हटलेलें आनीक फोंडा पुलीस स्टेशनार तेणें कंप्लेन सुद्दां केल्या की तो ऑडियो MLA गणेश गांवकराचो म्हणून. आनी त्या ऑडियोन एक 2दा अशें मोन्सेरात करून अशीं नांवां येयल्यात. आनीक ह्या हेजेर आयज बाबूश मोन्सेरातान एक न्यूज पेपराचेर आयज आपलो स्टेटमेंट दिल्लो आसा. तितून तेणें म्हटलेलें आसा की हो जो ऑडियो आसा त्या ऑडियोची तपासणी करपाक लागून तेजी तपासणी सारकीच जावची आनी ह्या ज्या ऑडियोची आसा ती चौकशी सारकीच जावची अशी तेणें जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आनी तसो चीफ मिनिस्टर हेजे कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर हे जे कॅश फॉर जॉब हे जे प्रकरण आसा हे प्रकरण हेजी फुडली जी चौकशी जावपाक जाय ती एक इंडिपेंडंट चौकशी जावची. हेजे पयलीं ही जी मागणी आसा ही मागणी फक्त जे ओपोजिशन जे पार्टी आसात ओपोजिशन पार्ट्यांचे जे लिडर्स आसात ते मागताले. पूण ह्या फावट एक सरकाराच्या एक मंत्र्यान हे जी चौकशी आसा ती इंडिपेंडंट चौकशी जावची अशी मागणी केल्ली आसा.
आणि त्याच बरोबर मंत्री बाबूस मोन्सेरातान मागलां की घेवप्याचेर जशे पयशे घेतात तेंचेर कारवाई जाता, त्याच बरोबर जे दिवपी आसात, जे हे दिवन जे जॉब्साचे आशेन जे एक्युजांक जे पयशे दिताले तेंचेरूय कारवाई जावची अशी बाबूस मोन्सेरातान मागलेली आसा. पणजेसून गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. मनोहर पर्रीकारांच्या काळात पयशे दिवन नोकरी घेवपा दिवपाची कोणाचीच कापस्ताद नाशिल्ली. मनोहर पर्रीकार ह्या सगळ्यांचो फक्त नांवा खातीर आदर्श आसा. हांचो खरो आदर्श फक्त बाबूश अशी टिका उत्पल पर्रीकारान बाबूशाचेर केली. पर्रीकार हांचो परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर सद्याचो कारभार जाग्यार घालपाची गरज आसा अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. इंडिपेंडंट म्हणजे कितें? इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी, तीच इंडिपेंडंट आसतली. सो तुमी घाला न्ही ताका बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तो कॅबिनेटान आसा, विचारून न्ही सीएम. आनी हे गव्हर्मेंट बाबूशान कितें मागिल्लें आयकना, हे सगळे आयकता. बाबूश तांकां सारके जाय तशें सॅटिस्फायड दवरला ताणें. सो बाबूश जर ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता, तुमी घाला बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आनी जॉब स्कॅमूच न्हय, बरोबर ते सगळी स्कॅमां आसा पळय, ते जुवारी एग्रो लँड्स, तेय घाला म्हणून सांग ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो इंडिपेंडंट इज नथींग. इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो दॅट इज द न्यूज न्हू, ब्रेकिंग न्यूज. तांचोच कॅबिनेट मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तुमी अशें घालून जाय. वॉट इज इंडिपेंडंट इन्क्वायरी? सो ऑपोजिशन म्हणटा बाबूशी मागता ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो लेट हिम आस्क हिम टू ही इज द कॅबिनेट मेंबर. आनी असो मेंबर जाचे कोण ताका ना म्हणना, तें जाय तशें सगळ्यांक दवरल्या. सो लेट हिम आस्क ऑफिशियली. आनी तातूंतूच न्हय, सगळी जी स्कॅमां आसा पळय जुवारी एग्रो, तातूंतय ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागपाक सांग. आय वील सपोर्ट बाबूशान मागल्या. हे बाबूश करता पळय, हे पणजेकारांक सामके हाची संवय जाल्या. हे एवरी टायम ते PWD स्कॅम जाल्ले ताचे आपले कडेन पुरावे आसा म्हणून असोच एक शो केल्लो. ते कितें जालें? ताणें फुडें कॅरी केलें. ही इज इन पावर, ही इज इन ऑफीस. वाय डजंट ही टेक इट फॉरवर्ड? सो बेटे एक अशें दाखोवपाक हाचें नांव आयलां न्हय एका व्हिडियोन. सो मागीर ते अशें कितें म्हणटात ते 100 चुहे खाके बिल्ली हज को चली, तसल्यो गजाली ह्यो. पणजेकारांनी 100दा पळयला. PWD स्कॅमाकूय हेच केल्लें. ह्या हातून तो पार्टी सारकी हातून गटारांतल्यान व्हरता, सारकें पार्टीचें नांव सारकें घासून व्हरता सकल. रुमणावळ दवल्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवल्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केले उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागलो फोन केलो भाई म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे. हांवें म्हणलें कोण ते? कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डा आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो. तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणून फुडें तूं कोण रे म्हणपालो म्हाका. कोण रे काय म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो, तूं व्हडलो काय म्हणपालो. आनी येवन झगडपाक लागले. येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें. म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें. करता करता म्हणटा एक 2 जाणां येयले. 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले हांगार. तकलेर बाटली मारली, नाकार मूड घातली, दोळ्यार मूड मारली. कांयच कळना जालें. हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक येना न्ही. तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना. एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसतात ना. येता 10 जाणां येता. कारण कांयच ना झगडी जावपाची. कांयच ना, कांयच पर्सनल ना. हांवें केन्ना तांकां एक गाय मारूंक नको. केन्ना गाय वळखतात. हय थोडा वयले आसा, थोडे वळखता. सगळे मिक्स आशिल्ले. हांव वळखना कोण आशिल्ले ते. हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता. पण मिक्स आशिल्ले. भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा. नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा. पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले. आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो. फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना. सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले. करता करता सगळी गँग येयली तेंची. म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले. गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना
जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही. तो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो, 3 जाणां येतलो, 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही. कळटा हेजेरूच. मीमा पाटील सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हजारांनी भाविकांच्या आजिरेत विठ्ठलापूर राज्य पावण्यावयलो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव शुक्रारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. या महोत्सवाचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले बोटिंग सर्तीचो हजारां भाविकांनी घोस्त काढलो. विठ्ठलापुराच्या श्री पांडुरंग देवस्थान वाठारांत वाळवंटी न्हंयच्या काठेचेर जावपी राज्य पावंड्यावयली त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सवाक गोंया सयत वेगवेगळ्या राज्यांनी नामना मेळिल्ली आसा. अंदूय श्री पांडुरंग देवस्थान आनी विठ्ठलापूर दिपावली उत्सव समितीच्या सहकार्यान पर्यटन खाते, माहिती आनी प्रसिद्धी खाते तशेंच कला आनी संस्कृती खात्या वतीन हो महोत्सव मनयलो. राती उसरा वाळवंटी न्हंयचेर श्रीची पालखी आयल्या उपरांत त्रिपुरासूर वत आनी हेर कार्यावळी जाल्या उपरांत वाळवंटी न्हंयपात्रांत बोटिंग सर्तीक सुरवात जाली. मध्यान राती मेरेन सर्ती त्रिपुरारी पडतो. वांते सत्तरी तळ्यातल्या श्री महागणपती देवळात त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भक्तांनी 4000 परस चड पणट्यो लावन देवाची आराधना केली. पळयात त्रिपुरारी उत्सवाची खिणचित्रां. विठ्ठलापुराच्या श्री पांडुरंग देवस्थान वाठारांत वाळवंटी न्हंयच्या काठेचेर जावपी राज्य वांते सत्तरी वाठारांतल्या श्री महागणपती देवळाक 300 वर्सां परस चड काळाचो इतिहास आसा. त्रिपुरारी पुनवेच्या राती तळ्यातल्या गणपतीच्या देवळांत प्रसन्न वातावरण निर्माण जाल्लें. भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावन ह्या उत्सवाची सोबाय आनिकूय वाडयल्ली. श्री महागणपती देवाची पूजा आराधना करून भक्तांनी सुमार 4000 परस चड पणट्यो देवळाच्या प्राकारांत पेटोवन उजवाड फाकयलो. चंदेगड शेल्डे हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला. शुक्रारा सांजे या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर हल्लो केलो. हाका लागून थळाव्यांच्या मदीं भयाचें वातावरण सध्या निर्माण जाल्लें आसा. राना खात्यान लक्ष घालून सापो रचून बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पण भायल्यान येवन खेळटाय आनी हांव भितर आसलें. मुगे बाय हेंचो गॅलरींकू आसलें ओसऱ्या कडेन आनी ते तेंक चोयताले हेडती 2 जाती माजरां. बाय सोडली हेडपाक. बाय मुगेले रोडोच भितर येयलें, मामा मामा मुगे माजरां पिल्या कोण वयला तूं तें घेवन यो. हांवें म्हळें कोण वयल बाबा कोण वयल बाबा म्हूण हांव भितर गेलें चोवपाक. म्हणजे सॉरी भायर येयलें चोवपाक की कितें जालें म्हूण. चोवपाक गेल्यार सूण त्या छाटल्यार धांवता तेका दवरपा म्हूण नाको कितें म्हूण. मागीर हांवें बाये म्हळ्यार मुगे CCTV चोया कितें कात तें. म्हाका दिसली बेस तें माजोर एश म्हूण तें जंगली. चोवपाक गेल्यार आमगे CCTVचेर लेपर्ड दिसती पळो. हांवें मागीर मुगे रोखडें घोवा धाडलें. घोवान म्हाका कन्फर्म केलें वय तो बिबटो म्हूण. अजून कोण येयल नाय. बट पंचान अश्युअर केलां की काल राती कडेन म्हणजे काल येवूं नाय ती लेट जाल्ली आनी आज येतलें म्हूण. आनी आमकां एडवायस केल्लें की आम भायर सोनाकाय भितरूच रावाय मिनींग तेका दवरपासून. आमी आसा चंदेगाळ शेल्डे हांगा आनी काल राती एक 7:21 जे डिसिल्वा ती बायल मनीस आसा ती आपल्या भुरग्या बरोबर एक ह्या घरा रावता. पूण काल एक 7:30 इन्सिडंट जालो. बिबटो सारको तेंची आंगणा येवन माजरा पेट्टो घेवन गेलो. तेन्ना तेंगे ती घराची गेट जी बारीक गेट आसा ती ओपन आशिल्ली म्हूण सांगता ती. पूण बरें जालें
त्या भुरग्याचेर जी घरां भितर एंट्री करना जाल्यार व्हडलो खंयचो तरी इन्सिडंट जाता आनी कोणा जिवाचें लुकसाण फाटले 30 हांगा अशीच तेगे खुबशीं माजरां आसा तेतूंतली 3 जाण ना जाले फाटले 2 म्हयने आनी रातचे वेळार कुत्रो भोंकत आसतालो. आतां खंय तरी प्रश्न आसा की ह्या वाठारांत बिबटो भोंवता, हेजेर आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा लक्ष दिवपाचें आनी खंय तरी ताका धरपाची गरज आसा. हांव चंदिका शेल्डेच्यान गोमंतक TV खातीर प्रस्थानन पेडणेकर. उर्जा संवर्धन कायदो 2001 खाला वीज वांटोवपाक वीज खात्यान उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्या. राज्यांतले सरकारी तशेंच केंद्र सरकाराच्या कार्यालयांनी हाचे फुडें LED बल्ब लावप सक्तीचें जालां. हे विशींचो आदेश मुखेल वीज अभियंत्यांनी जारी केला. आदेशांक पाळो दिलो ना जाल्यार वीज खात्याक वीज काडपाचो अधिकार आसतलो असो उल्लेख आदेशात केला. LED बल्बांसयत ब्रशलेस DC पंखे तशेंच 5 स्टार रेटेड AC लावप सक्तीचें आसा. पावर डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काढला आणि ह्या सर्क्युलरान जी ऑफिसां आसात मागीर स्कूल्स म्हणत मागीर कॉर्पोरेशन्स म्हणत हितून ज्यो लायट्स आसात जे बल्ब बीन आसात ते सगळे LED कन्वर्ट करपाचे अशें ह्या सर्क्युलरान काडलेले आसात. आणि तेच बरोबर ज्यो AC आसात त्यो 5 स्टारान अपग्रेड करपाच्यो हे सगळे करपाक सगळे जी ऑफिस बीन आसात तांकां सगळ्यांक 2 वर्सांचो तांकां टायम पिरियड दिल्लो आसा. आणि हो जो सर्क्युलर आसा तो सर्क्युलर जे कन्झ्युमर्स आसात इंडस्ट्रियल म्हणत मागीर कमर्शियल म्हणत मागीर इन्स्टिट्यूशनल सेक्टर आनी हे जे सगळे कन्झ्युमर्स आसात ह्या सगळे कन्झ्युमरांक लागून हो जो सर्क्युलर आसा तो काडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गावकर. 60 वर्सां उपरांत अजून कांय जाण गोंयच्या आदिवासी समाजातल्या लोकांचे धर्मांतर करपाचो यत्न करतात. अशा व्यक्ती पासून लोकांनी जाता तितले पयस रावचे. अशा प्रकारचे धर्मांतर परतून खपोवन घेवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिटकावणी दिल्या. आयज सुद्दां पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीन थोड्या दिसा पयलीं आलुलिया नांवाचो प्रकार जो आशिल्लो गोंय लोकांक टार्गेट करपा खातीर आशिल्लो. ते सातत्यात पळयता की सॉफ्ट टार्गेट कोण त्याच्या मदीं वता ट्रिटमेंटाच्या स्वरुपात कोण जर बरो ना जाल्यार तुका आपूण इजिली बरो करूं शकता. कोणाक जर भुरगें जायना जाल्यार तुका आपूण म्हणजे थंय गेल्या उपरांत अशा पद्दतीच्यो भूलभुलैया लोकां मदीं पसरपाचो प्रयत्न 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना हें सांगपाची गरज आसा. आनी म्हणून म्हणजे एक सुद्दां वंचीत उरचो न्ही. एक सुद्दां ह्या पुराय ट्रायबल समाजांतलो आमचो भाव आनी भयण हो सातत्यात हो मेन स्ट्रिमीन येवचो. तो खंयसरूच म्हणजे हा मुद्दामून पुराय गोंयभर हें काम पळयता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत विशिश्ट करून आमचे ट्रायबल भाव भयण ज्या जाग्याचेर रावता त्या जाग्याचेर आमी सब ट्रायबल प्लॅनच्या वतीन म्हणजे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम प्रत्येकाक घर आसचें, प्रत्येकाक टॉयलेट आसचो, प्रत्येकाच्या घरात लायट आसची, प्रत्येकाच्या घरात गॅस कनेक्शन आसचें, प्रत्येकाक इन्शुरन्स मेळचो, प्रत्येकाक दिव्यांग कार्ड मेळचें, अशा प्रत्येकाक स्कॉलरशीप मेळची किंवा प्रत्येकाक सब ट्रायबल प्लॅनच्या अंतर्गत ताका FRC म्हणजे ताका फॉरेस्ट रायट ॲक्ट तांच्यो जमनी ताका मेळच्यो. म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता 10,000 एप्लिकेशन हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं पेंडींग आशिल्ली. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत त्यांचो रायट्स जमनीचो तांकां दिवपा खातीर आमी सुरवात केली आनी 2,500 एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही ही क्लियर केल्या. ही म्हज्या टेन्युअरांत म्हणजे आमी रावता ती जमीन आसतली किंवा आमी रोयता ते शेत आसतलें, काजी आसतल्यो, ह्यो जमनी तांकां मेळच्यो. म्हणजे जरी भले त्यो फॉरेस्टान आसात बट तेजा वयलो रायट्स अधिकार हो तेंचो आसा. कारण हे फॉरेस्ट राखून जर दवरला कोणी जाल्यार ते तेंच्यांनी दवरला. गोंयची संस्कृती इबाड जावपाच्या वाटेर आसा. गोंयच्या खऱ्या संस्कृतीची वळख जगाक करून दिवपाच्या फाटभूंयेर बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव यात्रा घडोवन हाडल्या अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलां. सुखी समाधानी समृद्ध गोंयकार तयार करपाचो आमचो हेत आसा. पेडणे पत्रादेवी स्मारका कडल्यान 5 दिसांच्या यात्रेच्या उक्तावणा वेळार सभापती तवडकर उलयताले. गांवचे गांवपण, गांवचे मनीसपण, गांवची संस्कृती आसा ती नाश जायतली आसा. आता पळय आमी समजा एखाद्या मनशाची संबंध राज्यात भायल्या राज्यांतलो अरे आमच्या गावांनी जे लोक आसा इतले मनीसपणान आमच्या संस्कृतीन ओत प्रत धरिल्ले आसा. इतक्यातल्यान आमी तुमचो सपोर्ट करपाक सोदता आनी हेच आमकां करपाचें आसा. आनी तातूंतल्यान समजा एक सुखी समाधानी समृद्ध गोंयकार आसा तो उबो करपाचो आसा. आमी करूं शकना? जातलें काय जायना? हांव पेडणेकारांक उलो मारता, जातलें काय जावचें ना?
आम्ही या उद्या तुम्ही ओ दितले का दिवचे ना दितले बरोबर आहे हांव पेडणेकरचे खरें आता ते तुम्ही जो माझे जे प्रेम दाखवले हांव राती सुद्दां एकदा प्रेमापोटी रातचे आयलो आनी बरं आमकां खबरी मारपाक जाय सगळें आमच्या घरांत साखर नासा तरी जाय आमची भाव भयण जी आसा न्ही फाटल्या घरांतल्यान आतां शेजाराकडे वताली आनी ती साखर हाडटली तो केवळ साखरी पुरतो विशय नासतालो तो तांदळा पुरते आसतालो बाकी अनेक प्रकारच्यो गरजो आसा आपलो शेजारी पळोवंक जातालो गांवामध्ये माणुसकी असली गावामध्ये गावपण असले गावामध्ये मनशाक जगोवपाची ताकद असली आज खंय आज जर आम्ही त्या सुशीची थोडा आमगे 4 पैसे आले तर जाय म्हजो शेजारी रडटा असो तर जाय म्हाका काय दिसना मग ती परिस्थिती त्या परिस्थितीचेर मात करपा खातीर आमी थारायलें की श्रमदान येवपाक श्रमदान केवळ एकच संकल्पना की श्रम केल्ले लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. हे घातली जाल्यार हें काडपाचें, तेल घालपाचें, वत घालपाचें. ही गाठ आसा पळय त्या गाठी लागून तेल रावता. जाल्यार पास जाता. ओके. खंय आसता घाट ती? ही बी बरी आसा. ही गाठ आसता न्ही? हाचे सकल तेल सकल जावन तेल हांगा दवरता. हे आपलं बुराक मारला पळय. हय. ओके. अशीच निवड नाडप. दिश्टी पडटा पळय सारकी. हय. गाठ सारकी दिश्टी पडटा. बरोबर. आनी एक अशें मेळटा न्हू?
तुमचें नाव सांगा. माझे नाव केशव पागी. हां पैंगीण हां कामणे गोवा. ओके. आणि आयज तुमच्या हांगा जी दिवजां जाता न्ही तेची कितें अशी खासियत आनी कित्याक ती फामाद आसा अशी? फामाद म्हणल्यार आमकां सारकी तरी कांय खबर ना. जवळ जवळ म्हाका दिसता 400 वर्सां तरी जातली हें सगळें चालू आसा. जशे तरी आमगेले जाणटेले करताले तशें ती पुरवण आमी तुगेली आमी आतां करता. एक हाजे फुडें आमचे भुरगे बी तशें करता न्ही. आनी आतां जी तुमी दिवजां लायला ती पळयला कशें भुरग्यांचे लायला धरून जाता तांचे नंतर मागीर आकवार भुरग्याची नंतर मागीर ते सवाशिणी हे सगळे तीन तुगे खेळ मारता विसर्जन हे जवळ जवळ तुगेले चालू आसता म्हाका दिसता 400 वर्स तरी जातली अंदाज आमचो. 400 वर्साची परंपरा आसपास जी तुमकां खबर आसा? खबर आसा म्हणल्यार कितें आमकां आज सांगतालो बायलो बापूय सांगतालो. जाल्यार त्या वेळाचेर ती कितले वर्स आशिल्ले ते आमी ती सारकी सांगपाक शकना. ओके. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ही तुगेली हांगा देव स्थापन जावपाक अशें आमकां जाणटेले सांगताले की हांगच्यान लोक आमगेले हांगा केप्यां गेले. केप्यां कुडतरी. ओके. जाल्यार ते आमचे हांगा देवाचे लोक आशिल्ले पळय त्या देवाचो शिष्य आनी अजून आमगेलो आमी कुलदेव म्हणून तो मानता. तेन्ना तुगेले आज जी जात्रा थंय जाता पळय तशेंच आमचे लोक हांगाच्यान थंय गेले. पूण कितें जालें
आमी वचचे पयलीं ताणें थंय पुजा केली म्हणजे आमगे लोकांक कितें जालें की कितें तरी केलें मात तशें आमी कमी पडलें काय कितें खंय तरी कमी पडलें काय आमकां तुमी सोडलो अशें तरेची कितें वादावाद कितें तरी जावं शकता आनी थंयच्यान ते येत ना ह्या गांवांत तुगेली ते नुवेली हें नासलें पळय ते तुगे तातूंत पेटून घेवन तुगे वाद पेटून आयले आनी ताजे नंतर ते खंय तुगेले हांगा पावता तुगेले उजवाड ते वाद तुमी हांगा दवरली आनी तेन्ना सावन तुगेले तो देव आमी तुगेलो आज तुगे स्थापन करता आज तुगे पारंपारीक ते चालू आसा आज आतां हाजे फुडें एक आमची जात्रा जाता ती शिगम्याची जात्रा शिगम्याची जात्रा म्हणल्यार तुगेले थंय दिसा ती तुगेले दिवजां माथ्या वयली आसता म्हणजे बाकी कडेन आसता पळय तशी आसता पळय आज जी जाता पळय ती दिवजां हांगा म्हाका दिसता गोंयांत खंय तरी ना खंयच ना अशें दिसता अशें एक हें आसा म्हणजे तुमचो हो पागी समाज न्ही समाज म्हळ्यार सगळे समाज पागी न्ही समाजा भितर कितें वेगळो खेळटा म्हणजे थोडेच घराबे कशे म्हणजे एक साधारण 60-65 सुमार घर आसा ह्या देवाचे ओके बाकी समाज आसता बाकी देवाचे सो मागीर कितली अशी जोडवी हांगा पेट्टा आयचे दिसा आयच्या दिसा जवळ जवळ 30 अशी लागीं 40 आसतली आमची यादीक म्हाजी यादीक तेन्ना हांव तुगे ल्हान अशें पळय म्हाका तुगे 17 दिवस पेटयली खबरा 17 दिवजां 17 आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता मेंबर 63 मेंबर आसा आतां वाडल्या आनी म्हळ्यार 63 तुगे तुजी आसतली आनीक वाडटली सो तुमची अशे तरेची गोंयान म्हाका दिसता एकमेव तुमचे हांगा जाता आनी खंय जायना ओके आनी कितें अशें कार्यक्रम बी आयचे अशें दिसा आसता काय फक्त दिवजां आनी पुजा जाल्ली आतां इशू आनी पावणे आसता च्या शिवमान सांगले पळय न्ही थंयच्यान जात्रे दिसान येताले वाद गेलेली हांगा उडयली ते आमकां ती ताणी सांगला आनी जाणटेले तेका खंय म्हणटा ते तशें आसतलें तें आनी अशें म्हणटा की फुडें की खंय आमी प्रसाद लायलो प्रसाद म्हणटात म्हणजे कॉल म्हणटात आमी प्रसाद म्हणटात तेजें म्हणलें की दिवजां म्हण तेच करची पडटलें तुमकां म्हणून अशें सांगलें म्हणटा म्हणजे आयज तशें कित्याची सर ती आमी कॅक्टस म्हणटात निवेलकांनी म्हणटात आनी ती युनीक न्ही दुसऱ्याचें नात ती अशें जाल्यार खूब वर्स जालें न्ही हें वेगळें म्हणून आमकांच खबर नाशिल्लें अशें जालें तें सो आतां तुमकां कळ्ळें की हें कितें युनीक आहा म्हणून अशें जालें आनीक न्ही आमचे मूळ आमी थंय विसरूं ना म्हणजे खूब जाणांक खबर सुद्दां नाशिल्लें आमगे देवूळ थंय आहा म्हणून आज खूब लक्षांत आयलें आमी पयल्यो थंय आसा खंय सर तें केप्यां कडेन गुडी पारोडा मूळ आमी कुडतरचे थंयच्यान तें ब्रिटिशांच्या काळार भाटापाटीच्या काळार ते थंय आयले आनी आमगे कितें केलें खबर सांगून ते मागीर हांगा पावले म्हणजे आमी मागीर ते थंय गेले आतां केन्ना आमी वर्सा एक पाटी कुल्लारी खंय ती गुडी पारोडा बट ते कुडतरी म्हणटा थंय अजून तुमचो देव आसा मूळ थंयच न्ही ते ल्हान आसा आतां पयलींच्या हितून ना पयलीं भव्य अशी म्हणटात पण ते तळी बिळी सगळें आसात आमचे लोक ती वचून येतात केन्नाय येस सो अशें तरेन तुमचो वार्षिक हें जाता म्हणजे खंयचेच जी धागोलो आहा पळय ते सोडले ना म्हणून नाल्ल सोडली ना खंयचे शिरा कळ्ळें आमचेच ते या म्हणून पण आतां लोक वचपाक लागलात ओके ते आमकां खूब रेस्पेक्ट दितात थंय खंयतरी बी ते बी आसता अशें म्हणजे देव फुडत आयला वेगळ्या फुडें सो हांगाचे आतां जाता न्ही दिवजां तेतून गोंयचेच लोक वांटेकार जाता काय तुमचे आनी खंय आमचेच पावसान म्हणजे खंय खंय भाटापाटी वेळाचेर ते पावसून गेल्ले पळय ते त्या वटेन चोरले आतांच खबर ना देव खंय आतां कळटा चोरच आयला म्हणून अशें जालां तें आनी आमी कशें आसता आमी कितें आयले न्ही अशें आनी देवाक विचारतात आनी येतात आनी सगळें आयले देव व्हडला तरी एक घरावतो न्ही व्हडलो तो आमकां मेळटा वर्सान 2 फावटी मेळटा एक व्हडलें आमकां ओके आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकरांच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक मेळ्ळो व्हड प्रतिसाद. सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे जाल्ले वांटेकार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन केल्लो एकल्याक अटक. 5 जाणांक 21.5 लाखांची घाल्ली तोपी. 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची फर्मायली ख्यास्त. मंत्री बाबूश मोन्सेरातानूय धरली विरोधकांची लायन. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपल्ल्यांची जावची स्वतंत्र चौकशी. पयशे दिवपी आणि घेवपी तितलेच जबाबदार, बाबूश उलयलो. शुक्रारा राती रुमडामळ दवरलीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी केलो जीवघेणा हल्लो. हल्ल्यात वळवयकार जखमी. हॉस्पिटलात उपचार सुरू. मडगांव पुलीस करतात तपास. त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव व्हडात दबाशान मनयलो. बोटींग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी काढलो घोस्त. 24 बोटी सर्तीत जाल्ले वांटेकार. आणि चंदेगड शेल्डे बिबट्यान केलो एका पाळीव माजराचेर हल्लो. थळाव्यांमदी भिरांतेचे वातावरण. राना खात्यान घेवची दखल. थळाव्यांची मागणी. आता खबर विस्तारान. शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक व्हडा उमेदीन प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. नोकरेचे हांयस दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घाल्ल्याच्या आरोपावेल्यान माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केली. अटक केल्ल्या माणिकराव राणे हाका न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. वन माळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यातल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या. जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन. केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो. ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो. म्हणजे आपल्या घर नंबराचे इन्फॉर्मेशन जाय ह्या खातीर येयल्लो तो. त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो. आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, भावी म्हणपाक लागलो, एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जो गव्हर्मेंट जॉब वळखीने आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो. तो कोणाच्या वळखीन लायतलो कितें तेणें म्हाका काय करूं ना. पण आपूण कोणाची कामां बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें. म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे शिकलेलो म्हाजो भुरगो तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले. आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी
तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका जर भाभी जॉब दिवंक ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले हें ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पैसे दिवंक ना आनी पयशे दिवना 2 वर्सां जालीं आतां तेणें पयशे दिवना. तो आमचे दिसाक बीन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस्ट दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत भावंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हाळुंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपल्ल्यांची स्वतंत्र चौकशी जावची अशें मंत्री बाबुशाचें म्हणणें. सरकारी नोकरे खातीर पयशे दिवप्यांचेर आनी घेवप्यांचेर लेगीत गुन्यांव नोंद जावपाक जाय म्हणत मंत्री बाबुशान आपली भुमिका स्पश्ट केली. गोंयांत फाटल्या सुमार म्हयनोभरा सावन कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. दर दिसा नव्या व्यक्तींक अटक जायत आसा. आतां मेरेन हे प्रकरणात 18 जाणांक अटक केल्या. हे कॅश फॉर जॉब प्रकरण इतले फुडें पावलां की काँग्रेसीन चौकशी खातीर सोमार मेरेन SIT स्थापन करची म्हूण सरकाराक अल्टिमेटम दिला. आतां भाजप सरकारांतलो मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. मंत्री बाबूश म्हणटा कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची स्वतंत्र चौकशी जावची. तशेंच सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे दिवप्यांचेर आनी घेवप्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. तशेंच कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशीं एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हायरल ऑडियो विशीं सखोल चौकशी करपाची मागणी प्रदेशाध्यक्षा कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ल्याचे बाबुशान सांगले. कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे ह्या दिसांनी गोंयभर गाजता आनीक विरोधक हे प्रकरण आसा तेजेर सरकाराक प्रश्नाचेर प्रश्न विचारीत आसात. आनीक ह्या सगळे बोवाळान खुबशे ऑडियो आउट जातात. खुबशे अशे जे एक्युज्ड आसात तेंची नांवां भायर सरतात आनी तितून भितर एक 2 दीस पयलीं एक ऑडियो आउट जाल्लो. खुबसो सोशल मिडियाचेर हो ऑडियो व्हायरल जाल्लो. तो म्हणजे अशें म्हणटात की तो ऑडियो एक एक्टिविस्टान म्हटलेलें आनीक फोंडा पुलीस स्टेशनार तेणें कंप्लेन सुद्दां केल्या की तो ऑडियो MLA गणेश गांवकराचो म्हणून. आनी त्या ऑडियोन एक 2दा अशें मोन्सेरात करून अशीं नांवां येयल्यात. आनीक ह्या हेजेर आयज बाबूश मोन्सेरातान एक न्यूज पेपराचेर आयज आपलो स्टेटमेंट दिल्लो आसा. तितून तेणें म्हटलेलें आसा की हो जो ऑडियो आसा त्या ऑडियोची तपासणी करपाक लागून तेजी तपासणी सारकीच जावची आनी ह्या ज्या ऑडियोची आसा ती चौकशी सारकीच जावची अशी तेणें जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आनी तसो चीफ मिनिस्टर हेजे कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर हे जे कॅश फॉर जॉब हे जे प्रकरण आसा हे प्रकरणाक हेजी फुडली जी चौकशी जावपाक जाय ती एक इंडिपेंडंट चौकशी जावची. हेजे पयलीं ही जी मागणी आसा ही मागणी फक्त जे ओपोजिशन जे पार्टी आसात ओपोजिशन पार्ट्यांचे जे लिडर्स आसात ते मागताले. पूण ह्या फावट एक सरकाराच्या एक मंत्र्यान हे जी चौकशी आसा ती इंडिपेंडंट चौकशी जावची अशी मागणी केल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मागलां की घेवप्याचेर
जसे पयशे घेतात तेंचेर कारवाई जाता. त्याच बरोबर जे दिवपी आसात जे हे दिवन जे जॉब्साचे आशेन जे एक्युजांक जे पयशे दिताले तेंचेरूय कारवाई जावची अशी बाबूश मंचरातान मागलेली आसा. पणजेसून गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर. मनोहर पर्रीकारांच्या काळात पयशे दिवन नोकरी घेवपा दिवपाची कोणाचीच कापस्ताद नाशिल्ली. मनोहर पर्रीकार ह्या सगळ्यांचो फक्त नांवा खातीर आदर्श आसा. हांचो खरो आदर्श फक्त बाबूश अशी टिका उत्पल पर्रीकारान बाबूशाचेर केली. पर्रीकार हांचो परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर सद्याचो कारभार जाग्यार घालपाची गरज आसा अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. इंडिपेंडंट म्हणजे कितें? इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी, तीच इंडिपेंडंट आसतली. सो तुमी घाला न्ही ताका बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तो कॅबिनेटान आसा, विचारून न्ही CM. आनी हे गव्हर्मेंट बाबूशान कितें मागिल्लें आयकना, हे सगळे आयकता. बाबूश तांकां सारकें जाय तशें सॅटिस्फायड दवरला ताणें. सो बाबूश जर ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता तुमी घाला बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आनी जॉब स्कॅमूच न्हय, बरोबर ते सगळी स्कॅमां आसा पळय ते जुवारी एग्रो लँड्स तेय घाला म्हणून सांग ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो इंडिपेंडंट इज नथींग. इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो दॅट इज द न्यूज न्हू, ब्रेकिंग न्यूज. तांचोच कॅबिनेट मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तुमी अशें घालून जाय. वॉट इज इंडिपेंडंट इन्क्वायरी? सो ऑपोजिशन म्हणटा बाबूशी मागता ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो लेट हिम आस्क इन टू ही इज द कॅबिनेट मेंबर. आनी असो मेंबर जाचे कोण ताका ना म्हणना, तें जाय तशें सगळ्यांक दवरल्या. सो लेट हिम आस्क ऑफिशियली. आनी तातूंतूच न्हय, सगळी जी स्कॅमां आसा पळय जुवारी एग्रो तातूंतय ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागपाक सांग. आय वील सपोर्ट बाबूशान मागल्या. हे बाबूश करता पळय हे पणजेकारांक सामके हाची संवय जाल्या. हे एवरी टायम ते PWD स्कॅम जाल्ले ताचे आपले कडेन पुरावे आसा म्हणून असोच एक शो केल्लो. ते कितें जालें? ताणें फुडें कॅरी केलें. ही इज इन पावर, ही इज इन ऑफीस. वाय डजंट ही टेक इट फॉरवर्ड? सो बेटे एक अशें दाखोवपाक हाचें नांव आयलां न्हय एका व्हिडियोन. सो मागीर ते अशें कितें म्हणटात ते 100 चुहे खाकी बिल्ली हजको चली तसल्यो गजाली ह्यो. पणजेकारांनी 100दा पळयला. PWD स्कॅमाकूय हेच केल्लें. ह्या हातून तो पार्टी सारकी हातून गटारांतल्यान व्हरता, सारकें पार्टीचें नांव सारकें घासून व्हरता सकयल. रुमणावळ दवल्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवल्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागलो फोन केलो भाई म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे. हांवें म्हणलें कोण ते? कोई टायर्ड होकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डा आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो. तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें. विचारलें म्हणा फुडें तूं कोण रे म्हणपालो. म्हाका कोण रे काय म्हणपालो. तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो. तूं व्हडलो काय म्हणपालो. आनी येवन झगडपाक लागले. येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें. म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें. करता करता म्हणटा एक 2 जाणां येयले. 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले आंगार. तकलेर बाटली मारली, नाकार मूड घातली, दोळ्यार मूड मारली. कांयच कळना जालें. हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक येना न्ही. तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना. एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसतात ना. येता 10 जाणां येता. कारण कांयच ना झगडी जावपाची. कांयच ना, कांयच पर्सनल ना. हांवें केन्ना तांकां एक गाळी मारून नको केन्ना हय तोंडा वयले आसा थोडे वळखता. सगळे मिक्स आशिल्ले. हांव वळखना कोण आशिल्ले ते. हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले. भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा. नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले. आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो. फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना. सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले. करता करता सगळी गँग येयली तेंची. म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले. गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही.
एकटो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो 3 जाणां येतलो 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही कळटा हेजेरूच. मीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हजारांनी भाविकांच्या हाजिरेत विठ्ठलापूर राज्य पावण्यावयलो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव शुक्रारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या महोत्सवाचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले बोटिंग सर्तीचो हजारां भाविकांनी घोस्त काढलो. विठ्ठलापुराच्या श्री पांडुरंग देवस्थान वाठारांत वाळवंटी न्हंयच्या काठेचेर जावपी राज्य पावंड्यावयली त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सवाक गोंया सयत वेगवेगळ्या राज्यांनी नामना मेळिल्ली आसा. अंदूय श्री पांडुरंग देवस्थान आनी विठ्ठलापूर दिपावली उत्सव समितीच्या सहकार्यान पर्यटन खातें, म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच कला आनी संस्कृती खात्या वतीन हो महोत्सव मनयलो. राती उसरा वाळवंटी न्हंयचेर श्रीची पालखी आयल्या उपरांत त्रिपुरासूर वध आनी हेर कार्यावळी जाल्या उपरांत वाळवंटी न्हंयपात्रांत बोटिंग सर्तीक सुरवात जाली. मध्यान राती मेरेन ही सर्त रंगली. त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या आदल्या राती गडगड मारून नेटाचो पावस पडिल्लो. ताका लागून आयोजकांचेर आकांत आयिल्लो. मात शुक्रारा मध्यान राती बॅटिंग सर्त जाय मेरेन पावसाचे थेंब लेगीत पडूंक नाशिल्ल्यान भाविकांची उमेद वाडली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हाचे सयत आमदार प्रेमीन शेट आनी हेर मानेस्तांनी त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी बोटिंग सर्तीचो घोस्त काडलो. अंदू 24 बोटी सर्तीत वांटेकार जाल्ल्यो. नौका अभियान हे जे स्पर्धा जी आसा आपल्या कौशल्याची देख कौशल्याची एक वळख निर्माण केल्ली आसा आणि म्हणूनच म्हणजे कला आणि संस्कृती खाते त्याचप्रमाणे गोंय पर्यटन खाते हे मुख्य अशी 2 खाती आसा ते एकामेकाचेर अवलंबून आसा आणि म्हणूनच जितलो आमचो जो पर्यटक जो आसा तो आमच्या संस्कृतीची रुची आणि ते परडे घेऊन आज खूप मुखार वता असताना आम्ही पळयता. कलाकार आमचो मातयेंतलो कलाकार जावन आसा त्या कलाकाराक तन मन ओतून आपली कला प्रदर्शन करतात आणि जे ज्वलंत उदाहरण जर केले जर असत जाल्यार तुमच्या मुखार नित्य सादर केल्ले समयी नृत्य हे खास करून आमच्या लोकल्स जे कलाकार जे आसात त्यांच्यानी त्यांच्या मुखार सादर केल्ले आशिल्ले. कितले धाडस जाय पडटा एका खाण्याचेर रावन समयी माथ्यार घेवन आपले कलांगुणाक एक पोषण दिवपा खातीर अशें आणि म्हणूनच अशाच पार्श्वभूमीचेर त्या पथका बरोबर आमचे कोल्हापूरचे जे सगळे जे आर्टिस्ट आयिल्ले आसात कार्तिकेय पुनाव हांगासर मोठ्या दबाज्यान मनयता आणि गोंय सरकाराचे खात्यांसून जे कला आणि सांस्कृतीक खाते जे हांगासर मोठ्या दबाज्यान ह्या उत्सवाक हातभार लायता तशेंच म्हायती आनी पब्लिसिटी खाते या पब्लिसिटी खात्याच्या मार्फत तसेच GTDC जे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांगासर मोठ्या प्रमाणात आमकां हातभार लायता. ताका लागून हांव सगळ्या त्यांचे ऑफिसर सगळ्यांचे मना काळजांसून हांगासर स्वागत करता. तशेंच देवाच्या कृपा आशिर्वादान हो उत्सव मोठ्यान मोठो जावचो अशी आस्त बाळगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वांते सत्तरी तळ्यातल्या श्री महागणपती देवळात त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भक्तांनी 4000 परस चड पणट्यो लावन देवाची आराधना केली. पळयात त्रिपुरारी उत्सवाची खिणचित्रां. वांते सत्तरी वाठारांतल्या श्री महागणपती देवळाक 300 वर्सां परस चड काळाचो इतिहास आसा. त्रिपुरारी पुनवेच्या राती तळ्यातल्या गणपतीच्या देवळात प्रसन्न वातावरण निर्माण जाल्लें. भाविकांनी व्हड्या संख्येन हाजेरी लावन ह्या उत्सवाची सोबाय आनिकूय वाडयल्ली. श्री महागणपती देवाची पूजा आराधना करून भक्तांनी सुमार 4000 परस चड पणट्यो देवळाच्या प्राकारात पेटोवन उजवाड फाकयलो. सत्तरीतल्या भिरोंडा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या वांते गावात हांव आसा आणि आम्ही
जेन्ना पळयता की त्रिपुरारी पौर्णिमेचो जो उत्सव आसा हो उत्सव आमच्या भारतीय परंपरेक एक ग्रेस्त दायज आमकां दाखोवन दिता आमच्या ह्या भारताच्या विविधतेत नटलेल्या परंपरांचे. आणि हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा जो उत्सव संपन्न जाता तो उत्सव आमकां ह्या थळाव्या भागांतल्या सैमीक दायजाचें दर्शन घडयता. हांगासर जे तळ्यांतले गणपतीचें देवूळ आसा जे जोशी कुटुंबियांनी शेकड्यांनी वर्सां पयलीं बांदलेलें आसा. 1782 जे रामचंद्र रघुनाथ जोशी जे आसा ते रत्नागिरीच्या आसूस गांवांतल्यान हांगा पावले आणि ह्या वांके गांवांत तेंच्यांनी हे जे सुंदर मंदिर आसा हे जांब्या दगडान त्याची निर्मिती केलेली आसा. आमकां चतुरस्र गणपती जो आसा आणि त्याच्या देगेक सप्तऋषी जे आसा हे पळोवपाक मेळटा. खरें म्हणजे त्रिपुरारी पौर्णिमा जी आसता त्या वेळार कृतिका नक्षत्र आकाशान आसता आणि जवळ जवळ 7 तारे जे असता त्यांचो पुंजको जो असता तो आमकां दिश्टी पडटा. त्या आमच्या हे मळबान दर्शन घडले आणि ताका लागून हो त्रिपुरारी तो हांगासर मनयलो वयता. आमचे गोंयचे जे दायज आसा धार्मिक आणि सांस्कृतिक हे खूप ग्रेस्त आसा. खरें म्हणजे ही पाण्याची पुजा एका डोंगराच्या माथ्या वयल्यान पावसाच्या दिसांनी जे उदक साठवता ते उदक 12 महिने झऱ्याच्या माध्यमांतल्यान तळ्याच्या माध्यमांतल्यान हांगातल्या कुळागरांक हांगातल्या शेताभाटांक मेळटा आणि त्याची पुजा करपाची ही परंपरा जी आसा आमकां दाखोवन दिता की आमी कितले लागीं आसा ह्या उदकाच्या पुजेच्या परंपरेक. नमस्कार. आयज सगळ्यांक त्रिपुरारी पौर्णिमाच्यो शुभेच्छा. आणि आयज आमी हांगा वांटे ह्या परिसरात त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान ह्या परिसरात तळ्यांतलो गणपती ह्या हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा आमी सर्वत्र जोशी मंडळी सावळेकर सगळे मंडळी हांगा मेळून साजरी करता. मोठो उत्सव बऱ्याच वर्षा 500 वर्सांचो पयलींचो तळ्यांतलो गणपती म्हणून हांगा ह्या प्रसिद्ध आसा. आणि त्या गणपतीचे आयज पुरेपूर त्रिपुरारी पौर्णिमेचो आनंद उत्सव सगळे लोक ह्या परिसरात वांद्या परिसरांतले हलवई भागातल्या परिसरांतले लोक आनंद उत्सव हांगा मनयता. आणि त्रिपुरारी पौर्णिमा हांगासर मोठ्या उत्सवान हे जोशी परिवार सावयकर परिवार सगळे साजरी करता आणि सगळ्यांक तेंच्यो फळ दिता. शुभेच्छा आजच्या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्यो. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चंदेगड शेल्डे हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला. शुक्रारा सांजे ह्या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर हल्लो केलो. हाका लागून थळाव्यांच्या मदीं भयाचें वातावरण सध्या निर्माण जाल्लें आसा. राना खात्यान लक्ष घालून सापो रचून बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. माजरां आमी अशें करून भायल्यान येवन हेटाय आनी हांव भितर आसलें मुगे बाय हेंचो गॅलरींकू आसलें ओसऱ्या कडेन आनी ते तेंक चोयताले हेडती दोग जाण ती माजरां. बाय सोडली हेडपाक. बाय मुगेले रडत भितर येयले मामा मामा मुगे माजरां पिल्या कोण वयला तूं ते घेवन यो. हांवें म्हळें कोण वयल बाबा म्हूण हांव भितर गेलें चोवपाक म्हणजे सॉरी भायर येयलें चोवपाक की कितें जालें म्हूण. चोवपाक गेल्यार सूण त्या छाटल्यार धांवता तेका धरपा म्हूण नको कितें म्हूण. मागीर हांवें बाये म्हळ्यार मुगे CCTV चोया कितें कात तें म्हाका दिसली बेश्टें माजोर एश म्हूण तें जंगली. चोवपाक गेल्यार आमगे CCTVचेर लेपर्ड दिसती पळो. हांवें मागीर मुगे रोखडें गोवा धाडलें. गोवान म्हाका कन्फर्म केलें वय तो बिबटो म्हूण. अजून कोण येयलो नाय बट पंचान अश्युअर केलां की काल राती कोडे म्हणजे काल येवूं नाय ती लेट जाल्ली आनी आज येतलें म्हूण. आनी आमकां एडवायज केल्लें की आम भायर सोनाकाय भितरू रावाय मिनींग तेका दवरपासून. आमी आसा चंदेगाळ शेल्डे हांगा आणि काल राती एक 7:30 जे डिसिल्वा ती बायल मनीस आसा ती आपल्या भुरग्या बरोबर एक ह्या घरा रावता. पूण काल एक 7:30 इन्सिडंट जालो. बिबटो सारको तेंची आंगणा येवन माजरा पेट्टो घेवन गेलो. तेन्ना तेंगे ती घराची गेट जी बारीक गेट आसा ती ओपन आशिल्ली म्हूण सांगता ती. पूण बरें जालें त्या भुरग्याचेर जी घरां भितर एंट्री करना जाल्यार व्हडलो खंयचो तरी इन्सिडंट जाता आनी कोणा जिवाचें लुकसाण. फाटले ती सांग अशीच तेगे खुबशीं माजरां आसा तेतूंतली 3 जाण ना जाले फाटले 2 म्हयने आनी रातचे वेळार कुत्रो भोंकत आसतालो. आतां खंय तरी प्रश्न आसा की ह्या वाठारांत बिबटो भोंवता हेजेर आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा लक्ष दिवपाचें आनी खंय तरी ताका धरपाची गरज आसा. हांव चंदेगाळ शेल्डेच्यान गोमंतक TV खातीर
कृष्णानंद पेडणेकर. उर्जा संवर्धन कायदो 2001 खाला वीज वाटोवपाक वीज खात्यान उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्या. राज्यांतले सरकारी तशेंच केंद्र सरकाराच्या कार्यालयांनी हाचे फुडें LED बल्ब लावप सक्तीचें जालां. हे विशींचो आदेश मुखेल वीज अभियंत्यांनी जारी केला. आदेशांक पाळो दिलो ना जाल्यार वीज खात्याक वीज काडपाचो अधिकार आसतलो असो उल्लेख आदेशात केला. LED बल्बांसयत ब्रशलेस DC पंखे तशेंच 5 स्टार रेटेड AC लावप सक्तीचें आसा. पावर डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काढला आणि ह्या सर्क्युलरान जी ऑफिसां आसात मागीर स्कूल्स म्हणत मागीर कॉर्पोरेशन्स म्हणत हितून ज्यो लायट्स आसात जे बल्ब बीन आसात ते सगळे LED कन्वर्ट करपाचे अशे ह्या सर्क्युलरान काढलेले आसात. आणि तेच बरोबर ज्यो AC आसात त्यो 5 स्टारान अपग्रेड करपाच्यो हे सगळे करपाक सगळे जी ऑफिस बीन आसात तांकां सगळ्यांक 2 वर्सांचो तांकां टायम पिरियड दिल्लो आसा. आणि हो जो सर्क्युलर आसा तो सर्क्युलर जे कन्झ्युमर्स आसात इंडस्ट्रियल म्हणत मागीर कमर्शियल म्हणत मागीर इन्स्टिट्यूशनल सेक्टरांनी हे जे सगळे कन्झ्युमर्स आसात ह्या सगळे कन्झ्युमरांक लागून हो जो सर्क्युलर आसा तो काडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गावडे. 7 वर्सां उपरांत अजून कांय जाण गोंयच्या आदिवासी समाजातल्या लोकांचे धर्मांतर करपाचो यत्न करतात. अशा व्यक्ती पासून लोकांनी जाता तितले पयस रावचे. अशा प्रकारचे धर्मांतर परतून खपोवन घेवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिटकावणी दिल्या. सुद्दां पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीत थोड्या दिसा पयलीं आलुलिया नांवाचो प्रकार जो आशिल्लो हो लोकांक टार्गेट करपा खातीर आशिल्लो. ते सातत्यात पळयता की सॉफ्ट टार्गेट कोण त्याच्यामध्ये वता ट्रिटमेंटाच्या स्वरूपात कोण जर बरो ना जाल्यार तुका आपूण इजिली बरो करूं शकता. कोणाक जर भुरगें जायना जाल्यार तुका आपूण म्हणजे थंय गेल्या उपरांत हे अशा पद्दतीच्यो भूलभुलैया लोकां मदीं पसरपाचो प्रयत्न 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना हे सांगपाची गरज आसा. आणि म्हणून म्हणजे एक सुद्दां वंचित उरचो न्ही. एक सुद्दां ह्या पुराय ट्रायबल समाजांतलो आमचो भाव आनी भयण हो सातत्यात हो मेन स्ट्रिमीन येवचो. तो खंयसरूच म्हणजे हा मुद्दामून पुराय गोंयभर हे काम पळयता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत विशिश्ट करून आमचे ट्रायबल भाव भयण ज्या जाग्याचेर रावता त्या जाग्याचेर आमी सब ट्रायबल प्लॅनच्या वतीन म्हणजे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम प्रत्येकाक घर आसचें, प्रत्येकाक टॉयलेट आसचो, प्रत्येकाच्या घरात लायट आसची, प्रत्येकाच्या घरात गॅस कनेक्शन आसचें, प्रत्येकाक इन्शुरन्स मेळचो, प्रत्येकाक दिव्यांग कार्ड मेळचें, अशा प्रत्येकाक स्कॉलरशीप मेळची किंवा प्रत्येकाक सब ट्रायबल प्लॅनच्या अंतर्गत ताका FRC म्हणजे ताका फॉरेस्ट रायट ॲक्ट तांच्यो जमनी ताका मेळच्यो. म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता 10,000 एप्लिकेशन हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं पेंडींग आशिल्ली. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत त्यांचो रायट्स जमनीचो तांकां दिवपा खातीर आमी सुरवात केली आनी 2,500 एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही ही क्लियर केल्या. ही म्हज्या टेन्युअरांत म्हणजे आमी रावता ती जमीन आसतली किंवा आमी रोयता ते शेत आसतलें, काजी आसतल्यो, ह्यो जमनी तांकां मेळच्यो. म्हणजे जरी भले त्यो फॉरेस्टान आसात बट तेजा वयलो रायट्स अधिकार हो तेंचो आसा. कारण हे फॉरेस्ट राखून जर दवरला कोणी जाल्यार ते तेंच्यांनी दवरला. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. अंत्रुज माल म्हणो की आमच्या दोळ्या सामकार येता तो म्हळ्यार पांचवेचार सैम. आनी ह्या सैमात वशिल्लीं सुंदर अशीं देवळां, श्री महालक्ष्मीची देवळां आमकां गोंयच्या विंगड वाठारांनी दिसून येता. तातूंतलेंच एक मुखेल म्हळ्यार बांदोडेचे श्री महालक्ष्मी देवस्थान. नवरात्राच्या निमतान आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखोवपाक आयल्यात देवी महालक्ष्मीचो मकरोत्सव. चलात तर. वर्षा ऋतू सोंपलो की शरद ऋतूक सुरवात जाता. अश्विन शुद्ध प्रतिपदापासून नवरात्रांक सुरवात जाता. आज नवरात्रेचो चौथो दीस. नवरात्रेच्या चौथ्या दिसा कुष्मंडा देवीची आराधना करतात. तर आज आम्ही या देवी महालक्ष्मीच्या पायालागी आयिल्ल्या भाविकांकडल्यान तांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. तर आता आमच्या बरोबर आसात महालक्ष्मी देवस्थानाचे पुजारी समीर दाते. तर भटमाम, आता कांय खिणा भितर आमचो हांगा मकरोत्सव तुमचो हांगा सुरवात जातली. त्या विशीं आमकां तुमी एक थोडक्यात म्हायती दिवपाक शकता? आमच्या देवस्थानात शारदीय नवरात्र हो प्रमुख उत्सव आसा. 9 दीस हांगा मकरोत्सव जाता. घटस्थापना आसता. डेली हांगा सकाळचे अभिषेक, नैवेद्य, कुंकुमार्चनाची सेवा, मागीर घटाक माळो घालून नैवेद्य जाता. आणि 9 दिसांत वेगवेगळीं रुपां देवीची मखराचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमच्या महालक्ष्मीचो प्रमुख तिथी आसा अष्टमी. त्या दिसा हांगा आमची भांगराची पालखी आसता आनी हिची संपूर्ण गंधाची पुजा आसता. आनी निमाणे दिसा हिगेलें महिषासूर मर्दिनीचें रूप आसता, तें तुमी पळोवंक शकता. सांजचे 10 वरांचेर आमचो सांजचो मकरोत्सव आसता. मकरोत्सव सुरवात जावपाक काय खिणूच उरिल्ले आसात. तर आमी आतां हांगा पळोवपाक शकतात काय तरणाटे भाविक जे आसात ते मकरोत्सवाची तयारी करपाक गुल्ल जाल्ले आसात. आता आरती जातल्यो आनी त्या उपरांत मकरोत्सवाक सुरवात जातली. हांगा ह्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकतात ह्या मकरोत्सवान देवी विराजमान जातली. तर आमी ह्या तरणाट्यां कडल्यान जाणून घेवया. तुजें नांव कितें?
म्हजें नांव मलिकेश बांदेकर आनी हांव हांगचोच जाल्यार आमी हांगा 4 वर्सां जाले मकर सजयता. आनी तुमकां हे मकरोत्सवा खातीर कितें कितें सामान लागता? कांय ना, जशें आमी आतां एक आमकां कोणी फुलां दिता तीच आमी हांगा येवन घालता, 7 पयलीं घालता, कित्याक 6:45 देव बसयता. आनी दर वर्सा तुमी येतात? हय दर वर्सा येता. तुमकां कशें दिसता ही देवाची सेवा करपाक? दिसता बरें, खूब दिसता. आनी दीस चड आसपाचें दिसता आमकां. 9 दीस आसता, एक 15 दीस आसपाचें दिसता. तुमचो आतां पंगड आसा? हय तुमी दर दिसा पंगडान येवन ही तयारी करता? हय म्हणल्यार सदांच म्हणल्यार देवीच्या रुपा प्रमाणे तुमी ती तशी तयारी करता? देवी रुपा प्रमाणे म्हणल्यार खंयचे दीस कशें कितें कितें आसा ते प्रमाणे आमी येवन हांगा सजयता. तर आता आमी पळोवपाक शकतात एक भटमाम हांगा सुंदर अशी महालक्ष्मी देवीची रांगोळी काडटना आमकां पळोवपाक मेळटा. तर तांणी ही रांगोळी घालपाची कला कशी आत्मसात केली ती आमी तांचेच कडल्यान जाणून घेवया. भटमाम, माझे नाव श्रीकांत भट म्हणून. आणि तुम्ही फाटी कितली वर्सां सावन हांगा रांगोळी घालता? फाटले एक तशें 10-1 वर्साच्या पयलींच्यान हांव म्हाका हे स्केच आनी हेका म्हाका आवड आशिल्ली म्हणून ते बारीक बारीक हे मंडल हे बीन घालतालो हांव. पण अशें चित्र बीन काडपाचे हे म्हाका तितले आवड हे नाशिल्ले, म्हणजे ते खबर नाशिल्ले म्हणून ते मैसूर बीन ते कोर्स बीन आसता म्हणून आमी ते कोर्स वचून 10 दिवस रावून ते असे कोर्स करून आता हे शिकल्या घालपाक. आणि तुमकां आवड म्हणून तुम्ही ही घालतात, म्हणजे तुम्ही कोर्साक जॉईन जाले ते तुमकां आवड म्हणून तुम्ही जॉईन जाले? हय, आवड आशिल्ली म्हणून जॉईन जालो. पण आमचे एक सगळ्या भटजींक अशे थोडे तरी असे मंडल आणि हे बीन शिकचेच पडटा म्हणून आम्ही ते मंडल आणि हे सगळे शिकून घेतल्या. ओम सहस्रवदनाय नमः. ओम साक्षी नमः. ओम साक्षी नमः. ओम विद्याय नमः. ओम धराय नमः. ओम धरासुराचिताय नमः. ओम गायत्रे नमः. ओम गायत्री. तर आमच्या बरोबर असा देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हर्षद कामत. काका तुमकां येवकार. तर आता अंत्रुज म्हालान जितली देवळां आसात वेगवेगळे कडेन मकरोत्सव जाता, तर महालक्ष्मी देवीचे मकरोत्सवाचे खाशेलेपण कितें आमकां सांगशात? तुमकां देवी महालक्ष्मीक वंदन करता आनी तुमकां येवकार दिता. पयरच्यान आमचे नवरात्रोत्सव चालू जालो. घटस्थापनेंतल्यान आमची उत्सवाची सुरवात जाता. त्या दिसा सकाळ फुडें आमचो पयलीं स्थायीक जे आमचे संस्थानाचे स्थायीक लोक आसता तांचो एक प्रसाद आसता. तो प्रसाद सुरवात जावन मागीर आमची घटस्थापना जाता. हो जी तुम्ही ती विधी करताले पूजा, ताचे फाटले महत्व कितें आमकां तुमी सांगशात? एक्चुअली कितें आसा, आज दुर्गा नमस्कार केला आमी. दुर्गा नमस्कार म्हणजे कितें, देवी महालक्ष्मीचे जे दुर्गेचें जे रूप आसा ताजी आमी 108 प्रदक्षिणां घालता. 108 प्रदक्षिणां घालप म्हणजे न्हिदून प्रदक्षिणां, म्हणजे अशी बँड करून अशें न्ही, न्हिदून प्रदक्षिणां घाली तर जें देवीक सगळ्यांक आवडटा. पूण आज देवीक सगळ्यांक म्हणजे देवी आज खुश जावची हे आमचें इंटेन्शन आशिल्लें आनी आमी आज तें करून घेतलें. पयल्या दिसाच्यान एवरी डे आमचे मकरोत्सव चालू जाता तेन्ना आमची स्पेशालिटी म्हणजे आमच्या पूर्ण उत्सवाक महाप्रसादाची आमी वेवस्था केल्ली आसता. ती आतां जितले आमचे भावीक जे कोण भायल्यान येता
तांकां कितें अडचण जावची न्ही म्हणून आमी सदांच तांच्या कडेन महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसता. तर आता आमच्या बरोबर असा श्री महालक्ष्मी देवस्थानाचे रांदपी. तर तुमचें नाव? सतीश कामत. आणि फाटली कितली वर्सां जाली तुम्ही ही सेवा करता? आम्ही 10 वर्ष झालं कंटिन्यू. आणि ह्या महाप्रसादाचो लाव घेवपाक अशे कितले अशे लोक येतात? दिसा अशी 2000 2500 असे येतात लोक डेलीचे डेली जेवण. आणि सगळ्यांक पुरायपूर अशें जेवण पावतले हाजी काळजी तुम्ही कशी घेतात? आम्ही वळयता असता ते कमी पडले आमचे सगळे रेडी असता जाय तसे. तुमकां एक अंदाज असता? हय अंदाज आसा हांगा कितले लोक जेवतात ते अंदाज आसा. आणि आयच्या दिसाची स्पेशल असो जिन्नस खंयचो आसा? आयचे दिवस चण्याचे तोंडाक दाल केळ आणि सोजी. तुमचें नाव कितें? म्हजें नाव मीना भांडारे. हांव कुमारजुवेच्यान हांगा डेली नवरात्रांनी आनी हरशीं आमी आसता शुक्रारा पालखेक आमची कुलदेवता महालक्ष्मी आनी त्या निमित्तान देवीची सेवा जाता. आमी 9 दीस हांगा आसतात आनी दिसाक एप्रॉक्सिमेट शेनवारा येता तर 3000+ आमी 7:30 हांगा उबी जी रावतात ती लोकांची लायन सोंपसर मकर बी आमकां कांय पळोवपाक मेळना. 11:15 आमचो मागीर आमी स्टॉप करतात कित्याक खूब लेट जाता न्ही. पूण आज खूब गर्दी. तर आमच्या बरोबर आसा देवळा शेजारचेच मंत्री सुदीन ढवळीकार. सर तुमकां येवकार. सर तुमी देवळाचे सामके लागींच रावतात तर तुमचो देवाकडचे एक लागींचो संबंध आसतलो. हे विशीं तुमचो अनुभव तुमी आमकां सांगशात? नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं नवरात्रोत्सव उत्सव मोठ्या दबाज्यान सबंद भारतभर साजरो जाता आनी तातूंत गोंयची आख्यायिका ही वेगळी तरेन ही उत्सव साजरो जाता. कित्येक वर्सां म्हणजे म्हज्या ल्हानपणा पसून म्हजे पयलीं वडील हांगचे मेन अर्चक आशिल्ल्या कारणान म्हजो संबंद महालक्ष्मीच्या देवळांत आसता. चवथी रात्र ही सदांच आमचे घराण्या आजून बसून मकरोत्सव साजरो करता आनी मकरोत्सव जेन्ना आरती जाता तेन्ना मखर हालयलें गेलें वता आनी हालयता आसतना हाची आख्यायिका अशी आसा की जशें वाजता तशें हांगा मखर हालयता. वाजपाचेर हालोवपाचे जे मखर आसा ते खूब कमी देवळांनी आसा आनी तातूंत ही जी वेगळेपण देवी महालक्ष्मीच्या चरणी दवरलां तें प्रामुख्यान ह्या महालक्ष्मीच्या कमिटीन अध्यक्ष आसूं किंवा इतर जे कोण भावीक आसा कुळावी आसा महाजन आसा आनी भक्तगण आनी अर्चक ह्या सगळ्यांनी मेळून हें दवरिल्ल्या कारणान हें सगळें उरिल्लें आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण ह्यातूंत भाग घेता आसतना कितल्याशाच लोकांची नवी ओळख आमकां ह्या भागांत जाता. आनी सादारण बांदिवडे ह्या भागांत 3 देवळांनी म्हणजे रामनाथ संस्थान, नागेशी संस्थान आनी महालक्ष्मी संस्थान ह्या 3 देवळांनी मोठ्या प्रमाणांत हो उत्सव साजरो जाता. त्या शिवाय म्हजी दुसरी 4 पंचायती आसात. 4य पंचायतीन मोठ्या प्रमाणांत हो उत्सव मडकय आसूं कुणे आसूं आनी कवळे तर शांतादुर्गा, कपलेश्वर, भगवती अशा 3 देवळांनी हो मकरोत्सव चालू आसता. सादारण त्याची सुरवात 6 वरांचेर चालू जाता. कीर्तन सादारण 2 तास आसता. खंय खंय 8, 8:30 आरती चालू जाता, खंय खंय 9:30 चालू जाता. पूण हे भव्य दिव्य अशे जो सण आसा तो संस्कृतीच्या वातावरणात सांबाळपाचें काम आमच्या ज्येश्ठांनी केलें. आज गोमंतक TV सारको TV ताचो प्रसार करता हें पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता. असोच मिडियान पत्रकारांनी जर ताचो प्रसार केलो आसत तर नक्कीच आपल्या संस्कृतीक एक नवी वाट करता आसतना ताका हातभार लावपाचें काम तुमच्या हातांत जातलें अशें नमूद करता. आनी त्याच प्रमाणे परत एकदां सगळ्यांक मन पसून ह्या आमच्या नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा दिता. येता त्या 12 तारखेक दसरोत्सव आसा ताज्योय शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी हातूंत भाग घेवचें अशें नमूद करता.
भारतीय लोकांना जन्म केला तरच देवपण प्राप्त होतो. देवपणी करायला लागतो आपल्याला, तरी यत्न करावा लागतो, प्रयत्न करावा लागतो. आणि आम्ही तरी जो भाव कमीत कमी भाव तेव्हा 200 रुपये आणि 250 रुपये का महागात तेवढं स्टेटस वाढतं. का पैसे देतो, कोणाला देतो? ज्यानं भाजी पिकवली त्याला आम्हाला 10 रुपये देणं महाग होतं, आणि ज्यानं तो पिझ्झा फक्त आणून दिला त्याला 100 रुपये टीप देणं म्हणजे भूषण वाटतं. इतकं सहज नाही बरं. पण देव अशानं भेटत नाही. देव कशानं भेटतो? देव भेटतो तो दरिद्री नारायणाची सेवा करणे. देव भेटतो जो प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये भगवंताचं स्वरूप बघण्याची ज्याची भक्ती आहे, ज्याची श्रद्धा आहे, त्यालाच देव भेटतो. त्यामुळे आपण म्हणतो आम्हाला देव कधी दिसलाच नाही. नाही शक्य हो, नाही शक्य. प्रत्येकाला दिसणं शक्य नाही. एकाने मला विचारलं, तो देव आहे तर दाखवा. म्हणजे तुझ्याकडे बुद्धी आहे का? हो, दाखव. तू बुद्धी काढून दाखवली नाही देव. फाटली कितलीशीं वर्सां आमी हांगा मकरोत्सव नवरात्रान मकरोत्सव साजरो करतात. पूण एक म्हाका सांगन दिसता, ही कमिटी जी पळय आसा अंडर हर्षद कामत, ताणें हांगा चेंजीस खूब केल्या. मकरोत्सव इतलो पॉप्युलर जावपाक आनी तो जे यंग जनरेशनाक जे पळय मोटिवेट करता तांकां देवळान येवपाक, ती खरी ताजी तोखणाय करपाची. ह्या देवळान एक डिफरंट एनर्जी आसा. एक्सप्लेन करपाक जायना, पूण यू कॅन फील इट. तूं एंटर करता पळय तेन्नाच तुका एक डिफरंट एनर्जी एक्सपिरियन्स जाता. तर अंत्रूज आमचे म्हाल आसा जो पोंडा तालुकान पडटा, आणि तुका पळयतले तुमी सगळ्या देवळांनी बरे बरे म्हणजे इतले मकर बरे सजयतात की ते सगळे देवळांनी प्रसन्न जाता लोक पळयतकुणी. सो ह्या महालक्ष्मी तिका परत पळयतकुणी म्हाका प्रसन्न जाता. आणि 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 पळयला आसतलें की एक महालूच वेगळो जाता, एक मोहोल म्हणटा तसो, की प्रत्येक दिसा तिका बरी बरी साडी न्हेसयता, तिका भांगरां घालता आणि तरेतरेचे आसन करता. इतले मन तृप्त जाता सांगू तुका, सामकें बरें दिसता येवपाक. तर आता आम्ही पळोवपाक शकता तुम्ही हे सगळे फराळ जो आसा तो हांगा मांडिल्लो आसा. तर दर वर्सा तुम्ही हो फराळ घेवन हांगा येतात? 3-4 वर्सां जाली आतां बसता हांगा. आणि हे सगळे घरगुती घरगुती हांव स्वता करता. कितें कितें हाडला तुम्ही आज? चुडो हाडला, फोव चोव हाडला, फोव चुडो, नाशण्या लाडू, मिक्स लाडू, सोये कापां, गाजरा कापां, बेसन लाडू, चकरी, चिरमुल्या लाडू.
आताच आम्ही बांदोडेच्या देवी महालक्ष्मीच्या मकरोत्सवाविषयी जाणून घेतले. तर आज आशिल्लो नवरात्रेचो चौथो दीस आणि या चौथ्या दिसा देवीच्या वस्त्रा खातीर रंग आशिल्लो केसरी रंग. हो केसरी रंग शांतताय आणि गिन्यानाचे प्रतीक आसा. तेन्ना दर एकल्याच्या जिणेत सुख शांती आणि समाधान प्राप्त जाव इतलीच देवी लागीं प्रार्थना. तर अशेंच मकरोत्सव दर्शन आम्ही 9 दीस तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. तेन्ना तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
होय कार्यक्रमाच्या आमकां लायव्ह ताचो अनुभव आमकां घेवपाचो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जमले आसात। आमकां गोंयांत जर विचार केलो जर जायत ती जाल्यार बिरसा मुंडा कोण हो थोडोसो आमकां उशिरां कळ्ळें आसा, पूण ताचे फाटलीं कारण आमकां ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा। तर फाटल्या म्हयन्याक मन की बात हो कार्यक्रम जो जालो त्या कार्यक्रमात आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन 2 गजालींचो उल्लेख केलो। तो म्हणजे फाटल्या 30 तारखेर सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती धूमधडाक्यान मनोवची असो आग्रह आमकां सगळ्यांक केलो आणि ते करता आसतना आजच्या दिसाक म्हणजे 15 तारखेर की आज बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा हाची जयंती आमी देशवासियांनी मनोवपाक जाय अशा तरेचो आग्रह जो आसा आमच्या देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां केल्लो आसा। ताजे वयल्यान विशेष कितें तरी म्हत्व आसा हें आमकां लक्षांत येता की जाचो उल्लेख जो आसा जाचो आग्रह जो आसा आमकां जो कार्यक्रम करपा खातीर आग्रह करता आमच्या देशाचे पंतप्रधान आनी तो म्हणजे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडाचें चरित्र जें आसा आज आमी एक अवघ्या 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी सांगून ताचो संदर्भ आमकां लक्षांत घेवचो ना। हांव हांगा जे उपस्थित आसा ते भाव जे भयणी आसा तांकां एक आग्रह करता की तुम्ही सगळ्यांनी जे आसा न्ही युट्यूबाचेर किंवा जे बाकीच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की सगळ्यांनी ओपन करचें आनी बिरसा मुंडा कोण हाचे सादारणशें जीवन जे आसा न्ही समजून घेवचें आनी तातूंतल्यानच जे आसा न्ही ताचो अर्थ आमकां समजून येतलो आनी आमकां गोंयवासियांक देशवासियांक आसा आमकां बिरसा मुंडा पासून जे आसा न्ही एक स्फूर्ती आमकां सगळ्यांक घेवपाची आसा आणि आमकां सगळ्यांक देश आमचा फुडें व्हरपाचो आसा ह्या दृश्टीकोनान महत्वाचें आसा। बिरसा मुंडाचें जीवन जें आसा न्ही फक्त 25 वर्सांचें म्हणजे आज कल्पना करात न्ही म्हणजे आजचो 25 वर्सांचो तरुण आणि त्या वेळचो बिरसा मुंडाचो पिंडा हो 25 वर्सांचो तरुण जो आसा आणि त्यावेळी पारतंत्र्याक म्हणजे 150 वर्सांच्या म्हणजे पयलें भारत देश स्वतंत्र जावचे पयले तो कालखंड आणि एखाद्या ग्रामीण भागातला एखाद्या ट्रायबल कुटुंबाक जन्म आयलो एक अशिक्षित त्या जे समाजाक जन्माक येवपी हो तरुण आसा आणि कितें म्हण कोण खबर ना आमकां पण त्या वेळाचेर आज ताका भगवान जी उपमा दिली वता आणि त्यामुळे आज आमी अनेक देवाचे अवतार पळयता तशाच तरेचो हो एक देवाचो अवतार जावन जो आसा न्ही की भारताच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताक झोकून दिवपाक जाय आणि तशा तरेची एक प्रचंड मोठी जे फौज उबी करपाक जाय या निश्चेन भायर सरलो तरुण आसा। दिसा ज्या तरेन तांचें प्राथमीक शिक्षण माध्यमीक शिक्षण आणि शिकता आसतना जो आसा न्ही संघर्श करपाची वृत्ती आणि सादारणसो तो म्हणजे ग्रामीण भागांत आसल्या कारणान जल जमीन आणि जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर जाचो संबंध मातीशी येता जाचो संबंध शेतीशी येता आणि या शेतीशी मातीची रक्षण करपा खातीर आसा न्ही की आपल्या गांवच्या लोकांचें रक्षण करपा खातीर ब्रिटिशां पासून आसा न्ही प्रचंड मोठी फौज तांणी उबी केली आणि गांवांत ते आसल्या कारणान की जेचे कडेन भाले चलोवपाची जी तरबेज ते असल्या कारणान आसा त्या भागांतले तरुण आसा की गनिमी काब्याच्या माध्यमांतल्यान उपयोग करून
की असंख्य जे असे ब्रिटिशांक सळो की पळो करून सोडले आणि याच्या सादराचेर प्रचंड मोठे जे सैन्य जे आसा न्ही की बिरसा मुंडान आपल्या ताकदीचेर उभे केले आणि ब्रिटिशाची लढो दिवपाची सुरवात केलो आणि हे कालखंड आसा न्ही 19 वर्सां ते 24 वर्सां पर्यंत जे चल्ले आणि अशा तरेचे तांणी ब्रिटिशांक सतायता आसतना तांणी ठरलें की हो मनीस जर आमकां अशा तरेचे मोठे सैन्य उभे केले तर जाय आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूप मोठें चॅलेंज आव्हान उबें जातलें आणि भारतांत आसा न्ही राज्य करपाक आमकां कठीण जातलें म्हणजे इवन त्या भागांत राज्य करणें कठीण जातलें आणि अशाच तरेचो की संकल्प तांणी केलो आणि आमकां खबर आसा की प्रत्येक समाजांत प्रत्येक मनोवृत्तीचे वेगळे वेगळे लोक आसतात आणि त्यातून सुद्दां जे आसा की स्वार्थी कपटी जे लोक आसा की बिरसा मुंडाच्या सैन्याक सुद्दां कांय पर्सेंट अल्प पर्सेंट उरले आणि ताच्या फितरूपणे आसा बिरसा मुंडाक ब्रिटिशांनी पकडले आणि ताजे उपरांत जे आसा न्ही की ताका जेलीन घातलें आणि जेलीन ती विष घालून जे आसा न्ही ताजें जिवन सोंपयलें. बिरसा मुंडाचें व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडाचे गुण बिरसा मुंडाचे जे कौशल्य आसा ते आज आमकां गोंय किंवा भारत देश स्वतंत्र करपाची वेळ आज आमचे कडेन समस्या ना पण आज वेगळ्या प्रकारची समस्या आसा त्या समस्येक तोड दितले जाल्यार जायत न्ही एक आदर्श व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडा सारखे नागरीक जे आसा आमी आमच्या राज्यामध्ये देशामध्ये आमी निर्माण करपाक शकले जाल्यार जायत न्ही या देशाचो निश्चितपणे जे आसा न्ही विकास जातलो या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां प्रयत्न करपाक. आता ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात करता आसतना की भारत सरकारान पंतप्रधान सांगच्या पयलीं हो विशय आमी सुरवात केलो फाटल्या सादारणशे म्हयनोभर सबंद गोंयाक आमी की अशा तरेची आज ज्या रॅलीचो समारंभ एक ऐतिहासीक रॅली सुरू जातली. हांव ऐतिहासीक रॅली इतल्या खातीर म्हणटा की आज पर्यंतच्या गोंयच्या इतिहासांत 7 ते 8 हजार मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन 6 दीस एखाद्या विशयाची संदर्भातली यात्रा जाली अशा तरेची घटना गोंयच्या इतिहासांत तरी हाजे पयलें केन्नाच ना अशें म्हजें स्वताचें मत आसा आणि तो आमकां त्या गजालीचो विचार करपाक जाय. आतां विचार करता आसतना समजा 8,000 जे आसा लोक आसा तर आज स्वादे 6 फुडले येणारे 6 दीस आसा मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन फुडें वतले आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतले की सादारणशे 1 लाख लोकां पर्यंत जे आसा न्ही की बिरसा मुंडा कोण हाच्या संदर्भात तो विशय आमकां पावत जाय जाल्यार सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या रॅलीचे फोटो जावं आजच्या फंक्शनाचे फोटो जावं किंवा फुडल्या येणारे जे 6 दिसांचे फोटो आसतले संबंध गोंयच्या जनते पर्यंत पावचे आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडा संबंध गोंय भरांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावचो हो आमचो संकल्प आसा आणि तो संकल्प पुराय करपाक जाय. आता त्या निमित्तान आसा आमी कांय गजालींचें चिंतन करता आणि सतत चिंतन करत आसा. आज म्हजे सारको तरुण जो आसा ते हांव केन्नाच म्हणटा की सुरवातेच्या कालखंडांत जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत हांव अपघातान पावलो की आनी जर म्हजो उल्लेख जो आसा सामान्य मनीस सामान्य म्हणजे हय हांव सामान्य मनीसच अनेक वेळेस की जे समाजाचे प्रश्न समाजाचे समस्या समाजाचे दुःख जे आसा हांवें म्हज्या आज ह्या पोजिशनाचेर आसतना हांव समाजाचे म्हजे बालपणाचे दीस आसा म्हज्या गांवांतले दीस आसा म्हज्या आजूबाजूचे दीस आसा न्ही ज्या प्रत्येक मनशाचें जीवन जें आसा न्ही हांव पळोवपाचो प्रयत्न करता. जर त्या प्रश्नाची वाचा जर हांव फोडूंक शकना जर जायत त्या समस्याचेर निदान हांव दिवंक शकना जर जायत जाल्यार हांव ह्या राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत हांगा रावन जे आसा न्ही हांव खंयच्याच कामाचो न्ही अशें म्हाका दिसता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रश्न म्हाज्या समोर येता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव सोदपाचे दृश्टिकोनांत प्रयत्न करता. तातूंत सुरवातीच्या कालखंडामध्ये मात्र म्हाका प्रश्न पडलो आदी म्हज्या गांवांतल्यान जर हांव 10 किलोमिटर जर चलत शाळेक वता आणि 10 किलोमिटर जर परत शाळेक येता म्हज्या बापाय कडेन सायकल सुद्दां दिवपाची जर हिंमत नासत ताकद नासत जर जायत जाल्यार त्या परिस्थितीत जर हांवें शिक्षण घेतलें आसत जर जायत जाल्यार म्हज्या गांवांतल्या शिक्षण आज ह्या पोजिशनाचे असो वापर करून आसा की हांवें सगळ्या प्रकारच्यो फेसिलिटी दिवपाक जाय आणि हो एक संकल्प जो आसा हांवें म्हज्या मनाक धरलो आणि तुमकां सांगपाक आनंद जाता की आज गर्वान सांगपाक येता आज आदर्श क्रमांक जे बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांत आसा गोंयाक अशा तरेचें एक आदर्श अशें शिक्षण संकुल जें आसा सबंद गोंयच्या आनी रिमोट भागांतल्या लोकांच्या की आज प्राथमीक पासून आसा नीट आनी जेई एक्झामीच्या ट्रेनिंग सेंटर पर्यंत उबे करपाची क्षमता सोडली ताचो म्हाका अभिमान आसा. ही श्रमधाम ही श्रमधाम केवळ एकच संकल्पना की श्रम केल्ले
कश्टान दिल्लें घर आणि ते मनीस पण जागोवपा खातीर गांवचे गांव पण जागोवपा खातीर गांवच्याच मनशाक जगोवपा खातीर दिल्ली आमची एक संकल्पना आसा ती पुनर्स्थापीत करपाचो म्हणजे प्रयत्न हीच आमची संकल्पना आसा आणि हेच आमकां करपाचें आसा आणि तातूंतल्यानच आमकां एक सुखी समाज आनी समृद्ध गोंयकार आसा तो उबो करपाचो आसा आमी करूं शकना म्हाका पूर्ण खात्री आसा हांव फाटले अनेक दीस हांव पेडणेकाराच्या मोगाक पडलो आनी पेडणेकार म्हाज्या मोगान पडले आसा बरोबर आहे हांव पेडणेकाराच्या खऱ्यांनीच मोगान पडलो आसा आतां ते तुमी जो म्हाजेर जें प्रेम दाखयलें हांव राती सुद्दां हेंच्या प्रेमापोटी रातचे आयलो आनी म्हणपाक आमकां खबरी मारपाक जाय सगळें आणि अशा तरेचे प्रेम करणारे अशा तरेचे निस्वार्थी भावनेन काम करणारे अथू असे गोंयकार जे आसा अशे जर आसत तर त्यांच्या प्रेमापोटी आसा आमकां खूब कितें काम करपाचें आसा करूं शकना आमी जाता काय जायना उजो आवाज येना आमकां तेंच जगोवपाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सगळे प्रयत्न करपाचे आसा आतां ते प्रयत्न करता आसतना ती काल तूं एक स्टेटमेंट केलो ताजेर कितें काय अशे प्रस्न पडचो ना तूं जर असो जर डिस्टर्ब जाला असो तर जाय तूं जर असो हताश जाला असो तर जाय जाल्यार कशें कितें तर तें मागीर पेडणेकाराच्या मोगाक पडून कितें करतलो तर तूं असो प्रस्न तुमकां पडचो ना पडटलो काय पडचो ना हय हांवें आज पर्यंत म्हज्या जिवनांत जें आसा न्ही की सर्वसामान्य मनीस हेच म्हाजें ब्रीदवाक्य आसा म्हणजे सर्वसामान्य मनशा खातीर जें आसा न्ही समर्पित भावनेन पूर्णपणे काम करपाचें म्हज्या फुडल्या उरिल्लें आयुश्य जें आसा की गोंयच्या सर्वसामान्य मनशा खातीर केवळ म्हणजे काणकोणच्याच न्ही जो आमच्या प्रेमाक पडला की ज्याच्या माध्यमांतल्यान अशा असंख्य हाताच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही शेकडो लोकांचे काम करपाचें आसा म्हजे समोर आदर्श दिसता ते अण्णा हजारे जर म्हणजे रिटायरमेंट जातकर काम करूं शकता आणि देशाक येदे मोठे म्हणजे आमी मध्यंतरी काळ जो आयलो अण्णा हजारे कोण वळखना अशें कोणूच नाशिल्लें जो आमदारान आनी खासदारान मंत्री ना येदे मोठें काम करपाक शकता जर जायत न्ही जाल्यार आमी कित्याक करपाक शकना म्हणजे आमी पावरांक आसा आमी हें सगळें जाल्यार आमी कित्याक करूं शकना म्हणजे त्या संदर्भात आमी चिंतन आमी खऱ्या अर्थान करपाचें गरज आसा ह्या सगळ्या परिस्थितीची सामान्य मनशाचें म्हाका हित दिसना आसत जर जायत आनी म्हजें जर हांवें पूर्ण जीवन जर समर्पीत भावनेन जर समाजासाठी दिवपाचें आसत जर जायत जाल्यार केन्ना केन्ना ताजो पूर्णविराम दिवचो पडटलो आनी ती दिवपाची तयारी हांवें दवरली आसा आनी त्यामुळे हांव तुमकां पेडणेकारांक सांगता ह्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां हांवें म्हजें पूर्ण जीवन जें आसा न्ही समाज सेवेच्या गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाच्या हिता खातीर समर्पीत भावनेंतल्यान काम करपाचो हांवें ठाम निर्णय घेतलो आसा कारण हांव एक फकीर आसा की म्हज्या जिवनाक हांवें तशें म्हणजे म्हाज्या खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर संपत्ती करपाचो निर्णय ना म्हजो कार्यकर्तो म्हजो गांवचो मनीस जो आसा तोच समृद्ध जावप जो आसा न्ही हीच म्हजे आयुश्याची धन्यता आसा तीच म्हाजी कमाई आसा हो निर्णय हांवें घेतलो आसा आनी त्यामुळे बाबांनो जरी हांव कितेंय जर निर्णय जर घेतलो आसत जर जायत जाल्यार तुमी माफ करचें पूण एक गजाल तुमी जें दिल्लें प्रेम आसा ताच्या दुप्पट तिप्पट भावनेंतल्यान आसा न्ही तुमचें प्रेम आनी तुमचें जें म्हजे कडेन अपेक्षा आसा न्ही पुराय करपाची पूर्ण 100% तुमकां ह्या वेळाचें हांव आश्वासन दिता भावना आमकां सगळ्यांक काम करपाचें म्हणजे एक रमेश तवडकर न्ही आज म्हाका दिसता पेडणे म्हालांतले असंख्य जर कार्यकर्ते आसत जर जायत जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुमी म्हाका जर ह्या पेडणे म्हालांतल्यान 1000 कार्यकर्ते दिता आसत जर जायत समर्पित भावने काम करपाचें फुडल्या 10 वर्सांमध्ये की श्रमदान योजनेंतल्यान आसा न्ही की ह्या पेडणे म्हालांक एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तो निराश आनी हताश आमी दवरचे ना हो आजय आमी संकल्प घेवया पण एक उतर तुमी 1000 स्वयंसेवक दिवपाची आसा दमक आसा करूया आमी सगळें काम आनी गोंयच्या दीन दुबळ्याक आज बाबाक हांव कितें सांगता की किडे मुंगे सुद्दां जगता ताका आपल्या भूक लागता किडे मुंगे ताका संवेदना भावना बाकी कांय नासता आनी जर आमी तर मनीस न्ही आमी मनीस आसून जर न्ही की आमच्या शेजाऱ्याच्यो संवेदना भावना जर म्हज्या भावाच्यो भयणीच्यो म्हज्या शेजाऱ्याच्यो आमकां जर आमी समजून शकना जर जायत न्ही ताज्या तसले कठोर आनी निश्ठूर आमी आसूंक शकना आनी त्याच प्रमाणे तुमी सगळ्यांक म्हणटा आमी संवेदनशील जावया आणि आज बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान आम्ही संकल्प घेऊया ज्या तऱ्हेचे बिरसा मुंडा आपले जीवन ज्याचे व्यतीत केले आणि आज सबंध देशासमोर ते एक प्रचंड मोठे आपले आदर्श समोर आमच्या समोर दवरले असत जाय जाल्यार तोच आम्ही वारसो घेवन जो आसा की समर्पित भावनेंतल्यान या गांवचे या राज्याचे आणि या प्रत्येक गांवचो मनीस आसा न्ही तो सक्षम समर्थ आणि समृद्ध जावचो
या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करूया. आजच्या दिसाक आमी अशा तरेची शपथ घेऊया आणि आम्ही पुढे वचूया की ही रॅली 6 दीस जातले. या संपूर्ण यात्रेक तुम्ही सगळ्या इतल्या मोठ्या संख्येन जे आमचे स्वयंसेवक कार्यकर्ते इतल्या प्रेमान आयिल्ले आसा की तुमकां सगळ्यात यात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. आणि अशाच तरेचे प्रेम, अशाच तरेचे आम्ही सगळे एक प्रकारचे की आमच्या रॅलीच्या वनेंतल्यान सबंद गोंयभरांत देशभरांत आसा मेसेज पावया. आमी आमच्या गोंयकाराक समृद्ध आणि ताकदवान करपा खातीर आमी सक्षम आणि ताकदवान आसा अशा प्रकारचो संदेश या तरेन दिवया. इतले समाजामध्ये
पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।
दिवचल महालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद. गोंयांत पोर्तुगीज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांची मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगीजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बाय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजान ह्या देवळाची निर्मिती केली. सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा. मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी वेगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री काळभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय ह्यांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नार्व्या गांवची आगळी वेगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेले आसा ते लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आणि सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमचे आसा, वडा झाड आसले थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेश्वर ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले हें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण आयची दशमी, हे दशमीचे औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो दोन पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयतात. थंय त्या पालखेचें पूजन जाता, समाधीचें पूजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येता. हो आयची दिसा. परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीचे जाता. आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता. ती परत फुडचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थ देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची. आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात. आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायण रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता. आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो. एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमा तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पुर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा. आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन करताले ते काही कारणासर बंद पडला. थोड्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो. पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता.
हें जें देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाळे आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतां जी फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव ताका सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काड आपणाक सामकें रेब्यान रावता लोक आपणाचे माथ्यार सोडटा हांगासून काड आपणाक. ताणें गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें. तर तांणी ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके अमके कडेन हाडून पुरलां. आतां ताजे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांतसून बेटार गेले आनी थंयचें तें लिंग काडलें आनी तें घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगीजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण तांणी गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाधी ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबारच्यान गेलो पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली त्या केवान भितर ताणें ती दवरली म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो तो व्हीर लागून म्हूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक तूं सरदेसाय मदीं खंयसून आयलो. तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे नार्वे भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश तशेंच देसायांचो सरदेसाय ही एक पदवी. दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी चिटणीस ऑल दीस सरनेम्स ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय अशें पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बीइंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता रावता थंय पुजा जाता ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोज आउट फ्रॉम. आज आमी पालखी म्हणटात पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय वताली. आतां ती पालकेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 years.
2012 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केलें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार अनावन्स केल्लें. पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हळ्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डिवेलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनीक मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जय जयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. तें जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना जाल्यार फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात बाब संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टॅरिटी म्हणटात पळय आमी पॉस्टॅरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी वील टेक इट अप. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
you everyone. I really thank our Honorable Minister who accepted our invitation to launch this products from Panchamrita Group. And a special thanks to Deepali ma'am, Richard sir, and Secretary Goa FMCG Association, Chetan Kapadeji. And I wholeheartedly thank all the press and media who have already supported us in our previous launch of 2023 of Fortified Rice, which is one of its kind in India, wherein Goa is the only state where more than 75% of people are consuming fortified rice. So my sincere and hearty thanks to everyone. Thank you very much. Fortification वो एक वो महत्वाचो इनिशिएटिव. So this is one of the initiatives that is being launched by the Food Safety and Standards Authority of India. So main reason हाजो जावन आसा की as we are all aware की hidden hunger म्हणून एक concept आसा. Hidden hunger is a concept wherein कोणी तो माझ्या भाशेन एक बरो मनीसूय can be suffering from hidden hunger. म्हणजे कितें की आमकां जर बरें जिवीत जेवपाक जाय, we want to live a good life, we need good nutrition. आणि न्यूट्रिशन म्हणजे आमचे दोन भाशेचे न्यूट्रिशन असतात, मॅक्रो न्यूट्रियंट्स आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो मॅक्रो न्यूट्रियंट्स म्हणजे जे कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स जे आमचे डे टू डे वर्क करपाक जाय ते असतात. आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स जे आमच्या बॉडीन जायती बायोकेमिकल रिएक्शन जाता जे आमकां जाय पडटा फॉर अ गुड लायफ, हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो जे आमचे सादारण जेवण आसा तितून आमकां मॅक्रो न्यूट्रियंट्स इजिली मेळटा. मायक्रो न्यूट्रियंट्स मेळपाक काय कारणां खातीर चॅलेंजींग जाता. फूड बिजनसीस आसा जे सादारण हे प्रोडक्ट्स करता, रायस, ऑयल, हातून हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स ॲड करून लोकां कडेन पावयचे. सो खूब तरीकेचे प्रोडक्ट्स आमच्या मार्केटान मेळटा. तेल जावं, ऑयल जावं, हे ऑलरेडी आमच्या शेल्फान आसा. तसोच एक मोठो इनिशिएटीव आयज पंच अमृतान घेतलेलो आसा आणि तांची जी ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तेणे आयज वाडयल्या आणि जायते आनीक एडिशनल प्रोडक्ट्स जे आमचे डे टू डे लायफान आमी खाता ते फोर्टिफिकेशनाच्या एम्बिटान हाडल्या आणि तातूंत मायक्रो न्यूट्रियंट्स हे घालून फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस केला. सो दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव दॅट इज बीन टेकन बाय पंच अमृता. आणि हांव DRDA थ्रू सांगपाक पळयता की सगळी जी गृहिणी घरा पासून जी रांदपाचें काम सुरू करतात थंयच्यान तांणी आपल्या घरांतल्या सगळ्यांक बरी हेल्थ दिवपा खातीर असले प्रोडक्ट्स, फोर्टिफायड प्रोडक्ट्स यूज करपाक जाय. आणि अशें केल्यार आमी जी मालनरिश भुरगीं आसात आनी तांकां आमी चांगले पौश्टीक आहार दिवंक शकतली आणि तांची एनिमीक कमी करून आमी जी 100% माल न्यूट्रिशन कमी आशिल्ले स्टेट म्हणून डिक्लेअर करूंक शकतली. इन दॅट आमी कितें केलां की पंचामृत कंपनीन आमकां अप्रोच केल्लें आमच्या असोसिएशनान. आमचे 325 चड मेंबर आसात हू आर इनटू डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रोडक्ट्स. आणि आमी तांकां सांगलें की आमी तांकां बऱ्यांतलो बरो डिस्ट्रिब्युटर इन ऑल द टाउन्स दितले, वेर बाय दॅट डिस्ट्रिब्युटर वील एन्श्युअर दॅट की डोर स्टेप म्हणजे लागींतले लागीं शॉपांनी ते प्रोडक्ट्स पावतले आणि कस्टमरांक चड त्रास जावचो ना तो एक्सेस करपा खातीर. अशें आमी तांकां केलां. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट आणि वील गिव देम ऑल द सपोर्ट. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड हांच्या आजचे ह्या नव्या 9 प्रोडक्ट्साचें लॉन्चिंग आसा आनी तातूंतले पयलो जर प्रोडक्ट जर कितें जर आसा जाल्यार पंचामृता चक्की आटा, त्याच बरोबर जॅगरी पावडर आणि हिमालयन पिंक सॉल्टाचे बरोबर बाकीचे 6 प्रोडक्ट आसात. त्या बद्दल हांव जंबो होस्मानी जे डिरेक्टर जे आसात पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड त्यांचे खूप मनापासून अभिनंदन